नमस्कार. गोवा टुडेंत कानिफनाथ तरेचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी पळोवया हेडलायन्स. सीजीए रिपोर्टान रिव्हर नॅव्हिगेशन एक्सायज खातें धरून सीसीपी आनी पालिकांच्या गैरकारभाराचेर बोट. सरकारी तिजोरेक कोट्यांचो फटको. ऑडिट रिपोर्ट विधानसभेत. रातच्या 10 वरां मेरेन म्युझिक बंद करपाच्या कायद्याक लागून पर्यटनाचेर परिणाम. विजय म्हणटा केंद्रा कडेन उलोवचे. सुप्रीम कोर्टातूय यत्न करतले. सरकाराची जाप. भूनक्षा पोर्टलार बदल करून सर्वेक्षण आराखड्यात दाखयल्यात 200 परस मायज बांदकामां. स्कॅमाचो आरोप. येणावळ मंत्र्याचे चौकशेचे उतर. सभाघरात इशू काडूनय गोंयांत बेकायदेशीर उबर. वेंझीचो आरोप. मुख्यमंत्री म्हणटा खंयच्याच एग्रिगेटराक मान्यताय ना. कंप्लेनी करात, एक्शन घेता. कुडचड्यार असोल्डा जेटीक पंचायतीक विश्वासात घेनासतना सीझेडएमची मान्यताय. विजय म्हणटा जेटी कोळशाक. मंत्री म्हणटा दिल्ली परवानगी फाटी घेता. आनी पंचायत सचिवाक बीडीओ ऑफिसात मारबडय. ऑफिसांतल्यान निषेध ना. गोंयभरच्या पंचायत सचिवांचो पेडण्या निषेध. मागता कारवाय. विरेशानूय काडलो इशू. रिव्हर नॅव्हिगेशनांत कॅश बूक तपासून आशिल्ल्यान 11 लाखांचो फटको. एक्सायज खात्यान ड्युटी उणी धरिल्ल्यान 30 लाख बुडले. म्हापशा पालिकेन नेम मोडून 11 प्रायव्हेट प्रॉपर्टीत रस्ते बांदिल्ल्यान 83 लाखांची वसुली गेली. सरकारी कारभाराच्या ऑडिटाचो सीएजी रिपोर्ट विधानसभेत. मार्च 2024 मेरेन गोंयचे सुमार 33,500 कोटींचे रीण फारीक करपाचें उरलां. 2019 ते 2020 आनी 2023 ते 2024 मजगतीं गोंयची येणावळ 11,622 कोटी वेल्यान 16,849 कोटींचेर पावली. ह्याच काळांत रस्ते आनी हेर साधन सुविधांचेर केल्लो खर्च 1,660 कोटी वेल्यान 3,571 कोटींचेर पावलो. रिव्हर नॅव्हिगेशन खात्यान 11 लाखांचो दुबावीत खर्च. तशेंच सीसीपीन एडवर्टिजमेंट अग्रीमेंट रिन्यू करूंक नाशिल्ल्यान 45 लाखांचो धपको. एक्सायज खात्यान एक्सायज ड्युटी उणी धरिल्ल्यान 30 लाखांचो फटको. हेर कितल्योशोच त्रुटी सीएजी रिपोर्टांतल्यान मुखार आयल्यो. रातच्या 10 वरां मेरेन म्युझिक बंद करपाच्या कायद्याक लागून गोंयच्या पर्यटनाचेर मोठो परिणाम जाता. विजयान मुद्दो काडलो. वर्साक 15 दिसांची थाकाय दिवंक मेळटा. ते दीस वाडोवन घेवंक केंद्रा कडेन यत्न करचे. थाकाये खातीर सुप्रीम कोर्टातूय यत्न करतले म्हूण पर्यावरण मंत्री आलेश सिकेर उलयला. मुखेलमंत्र्यान भुपेंद्र यादवाक लेटर बरयलें 15 एप्रिल 2025 की 70 डेसिबल म्युझिक टील 1 AM अलाव करचें म्हूण. युनियन मिनिस्टरान म्हळ्यार वयले इंजिनान सांगलें की WHO गायडलायन्सा खातीर आनी 2005चो सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्सा खातीर हें करूंक आमकां मेळना. स्पीकर सर, म्हजो पयलो प्रश्न आहा. What is the next step of the government? Has the government given up on this issue? Will the government allow restaurants, shacks, open air halls to play music till 12 PM? I'm not talking about 1 AM म्हणना. Install ambient air monitor and maintain the volume at the boundary below 45 decibels. It is up to 1 PM पर्यंत एस्टॅब्लिशमेंट ओपन करून 1 AM PM म्हळ्यार पयलीं सॉरी 1 AM पर्यंत दवरून पॉसिबल आसत. हांव व्हेरीफाय करता स्पीकर सर. डेफिनेटली गोंयच्या टुरिझम इंडस्ट्रीक जर हाचो फायदो जाता आसत जाल्यार आमकां बरें ते घेवपाक. टुरिझम आनी लोकल लोक बरोबर आसतले. बाजार मेन म्हणजे काजरा स्पेशली काजरा. स्पीकर सर, तूं एक स्टेटमेंट कर चीफ मिनिस्टराक सगळ्या लोकांक गोंयच्या जनतेक पळोवन की काजरा एक मेरेन चलतले, आपल्याक प्रॉब्लेम ना. कर ना कर. आमी हांवें डिमांड क्वेश्चन घाला हाचे खातीर. एक्चुअली क्लब क्वेश्चन दुसरो आहा. स्पीकर सर
काजरा एक पर्यंत चल्ले म्हणून आमकां प्रॉब्लेम ना. प्रॉब्लेम जो आसा पळय न्ही अकॉर्डिंग टू द जे एनवायरमेंटलिस्ट जे केसी फायल करतात ताणे जे म्हटला पळय न्ही आमकां गोंयांत मेन प्रॉब्लेम जो आसा एनवायरमेंटलिस्ट आनी बाकीचे लोक जे केसी फायल करतात ताका लागून तेणी जे म्हटलां की काजरा खातीर स्पेशली पळय म्हणून आमी स्पीकर सर आमी वे आउट काडटा डेफिनेटली काजरांक डिस्टर्ब जावपाक जायना हाजे आनी बाकीचो टुरिजम इंडस्ट्रीक ताचो फायदो जावचो. Basically, everybody's issue is regarding some which is a common issue. To see whatever each one is raising, I assure you all that we are seriously looking into the matter, and that is why we even said we will file a review if required before the Supreme Court to look into this. भूनक्षा पोर्टलार बदल करून सर्वेक्षण आराखड्यात 200 परस चड बांदकामां बेकायदेशीर पद्दतीन दाखयल्यात. आमदार अल्टनान इशू काडलो. बांदकामां आदली म्हूण दाखोवन खंय TCP CZMPचे परवाने घेवंक यत्न. येणावळ मंत्री बाबूश म्हणटा सर्वे प्लान 50 वर्सां आदलो. भूनक्षा 2019चो. जिल्लो अधिकाऱ्या वरवीं चवकशी करता. Fraudulent structures insertion in survey plans. Because of the issue of fraudulent insertion of structures in Goa's official survey records is no longer an isolated complaint. It is now being exposed as a systematic and deeply rooted scam, potentially worth hundreds of crores. Speaker sir, according to the information in the public domain and whistleblower complaints, almost 180 structures, mostly in CRZ1 and prime coastal areas, have been digitally inserted into survey plans using the Bhunaksha software. VVM actually converted the physical plan into a digital plan. Now, Bhunaksha is a cadastral mapping software developed by NIC using open sources application. Okay, at that time. Now there must be around 10,000 structures. We just 10,000 structures. None of the structures will be reflecting in today's plan. Now, for it past 52 years, no survey has been done. So now, basically, we have this thing. I believe whatever that survey should be done at every 10 years. Kalangut Constituency Forum, they complained to CZMP. In that, when CZMP wrote to your DSLR, you all said these are doubtful structures. Now, कहाँ से आते हैं ये लोग? क्या करते हैं ये लोग? किसने किया ये? किसने ये घोटाला किया? You should know. You should answer. किसने किया? Yes. अविनाश तावारीस म्हणून कोणतरी विजिलन्सा कंप्लेंट बरयल्या आणि विजिलन्सा कंप्लेंट बरोवन त्यांनी विड्रॉवल केली. विड्रॉल केली ना हांवें एक प्रश्न गायला त्या हेजेर म्हाका उत्तर और बेस्ड ऑन माय कंप्लेंट यू ऑल हैव रिटर्न टू विजिलन्स एज विधानसभेत इशू येवन सुद्धा गोंयांत बेकायदेशीर उबर कॅब चलता. कोलवा आनी मोपाच्या केशीचो उल्लेख करून आमदार व्हेंझीन परत विशय काडलो. मुख्यमंत्री म्हणटा अजून मेरेन खंयच्याच एग्रिगेटरांक मान्यताय दिल्ली ना. कागाळ करची, कारवाय करता म्हूण उतर. काली उलयले उबरा लागून काल हिंगा रातीको 12 जात्रीच बाणाल्यान एक उबर बुक केली आनी मोपा एअरपोर्ट टू ते दाबोलीसून हे उबराचे येयले आमगेले टॅक्सी ड्रायव्हर. मागीर ते टॅक्सी ड्रायव्हरान उबरा ड्रायव्हरा कोलवा पुलीस स्टेशना हाडलो, रिपोर्ट ड्राफ्ट केलो. तेणें खूद सांगिल्लें हांव गेलो थिंगा 12:30 आनी हांव 12:30 वचून ते उबरा ड्रायव्हराक हांव उलयलो. नाव वॉट दे आर डुईंग इज दे गो ऑन द प्ले स्टोराचेर वयताय आनी उबर एप्लिकेशन डाउनलोड करून रेजिस्टर कोताय आनी इलिगली आतां ते ऑपरेट कोताय. इन्क्वायरी करपाक लायता ना इन्क्वायरी म्हणजे तुवें काल सांगलेलें तुवें काल सांगिल्लो आसतना तेंगे कापसतात चोय ते भिनाय. स्पीकर सर फ्लोराचे आम उलयले एक्शन घेतले ते भिनाय. स्पीकर सर अजूनही आम्ही कोणाकूच परमिशन दिवं ना तरी जर तुवें आज ताबडतोब ईमेल धाडपाचो उबराक आनी एक नोटिफिकेशन ऑर्डर काडपाक जाय की नो व्हेरीफाय फर्स्ट I'll verify first. Okay. No, police station na jao. Verify. घे म्हणा ते घेता.
कुडचड्यार असोल्डा जेटीक पंचायतीक विश्वासान घेनासतना GCZMचो बावटो. आदित्य एनवायरमेंट एजन्सी फटीचे रिपोर्ट दिवन परमिशनां घेता. तांकां ब्लॅकलिस्ट करचे म्हूण काब्राल मागता. पर्यावरण मंत्री म्हणटा असले एजन्सी विशीं केंद्राच्या कानार घाला. विजय म्हणटा जेटी कोळशाक. मंत्री आतां म्हणटा दिल्ली परवानगी फाटीं घेता. थंय पंचायत GCDM बरयता 12/2/2024 की तुमी जर इन्स्पेक्शन करता जाल्यार आमकां सांगा. तेन्ना कळना आनी परमिशन दितरी पंचायतीक लेटर बरयता की हे आमी परमिशन दिला. म्हाका एक एश्युरन्स जाय ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की हे जे आदित्य एनवायरमेंटल सर्विसीस प्रायवेट लिमिटेड ही जो EIA रिपोर्ट जो केल्लो आसा हितू इतले गोष्टी हांवें सांगल्या स्पीकर सर की आमी सावथ गोवा पडटा आनी तेज्या रिपोर्टाचे सगळे नॉर्थ गोवाचे दिल्ले आहा स्पीकर सर. आनी आमच्यो हिस्टॉरिकल सायट हो हेरिटेज सायट्स हो ज्यो सायट्स दाखोवपाक जाय रिपोर्टान एक देखून दाखोवना स्पीकर सर. म्हणजे म्हजें इतलेंच एलिगेशन आहा की आदित्य एनवायरमेंट सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड इज अ फ्रॉड कंपनी स्पीकर सर. दिस गवर्नमेंट हैज टू पॉइंट आउट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट that this agency is a fraud agency and I'm asking an assurance from him that whether he will report this to the NABIT. I assure you that we will definitely write to NABIT and inform them. But what action they will take thereafter? स्पीकर सर आमी खूबदां उलयताले की कोळसो हो मुर्मुगांव काबार केलें. मुर्मुगांव तालुका काबार जालो कोळशा खातीर. आतां तो कुडचड्यार येता आनी आतां हांव गव्हर्मेंटाक विचारूंक सोदतां तुमकां हो खबर आहा कोळशाचो प्रोजेक्ट सर GCZM एप्रूवल दिला. ESA हांवें ताका परमिशन दिवंक ना. ESA परमिशन दिता आसतना ताका डिटेलान जे क्वेश्चन्स विचारल्या आमी कोळशा खातीर परमिशन दिना हांव स्पश्ट क्लियर करता. त्यांनी बाकीचे क्लॅरिफिकेशन जे मागला क्लॅरिफिकेशन मागल्या उपरांत ESA चे परमिशन मेळटलें. ताज्या शिवाय परमिशन मेळचें. As far as GCZM is concerned, let me assure you that if tomorrow it is found that details given are wrong, details are not forthcoming, SESC will reject their applications. Consequent to that, GCZM will also withdraw their approval. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक पळयत रावात. प्रुडंट. पापा आ रहे ये वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. अरे ये क्या पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. पंचामृत है ना. ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक. पापा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत. पंचायत सचिवाचेर BDO ऑफिसांत हल्लो जाता आनी थंय आशिल्लो स्टाफ कानार केस काडटा. ऑफिसाचे सिनियर सादो निशेध करिनात म्हूण पंचायत सचिवांनी तांचो निशेध केलो. पेडणेच्या BDO कचेरे मुखार ऑल गोवा पंचायत असोसिएशनाच्या बॅनरा सकयल निदर्शनां. संघटना कारवाय मागता. एक्सेप्शन प्रत्येक गोष्टीन आसता पूण असल्यो गजाली खंयच जावच्यो न्ही. ताज्या रेप्युटेशनाचेर जे डेंट पडला ताका सुदींग इफेक्ट कितें जावपाचो. जर तर आमच्या कोणी तरी सिनियर लेवलाच्या ऑफिसरांनी इवन BDO सुद्दां जाल्यार तांच्यांनी तर ह्या इन्सिडेंटाची निंदा केल्ली जाल्यार आमकां तें खूब बरें दिसपाचें आनी ताकाय बरें दिसपाचें. पूण खंयच्याच स्तरा वयल्यान ह्या इन्सिडंटाची निंदा जाली ना हाजी आमकां भरपूर खंत आसा आनी खूब दुख्खूय आसा. तो आतां हाज्या फुडें तर जावना. इनाफ इज इनाफ. हाज्या फुडें असल्यो कसल्योच गजाली खंयच्याच गव्हर्मेंट सर्वंट स्पेशली सेक्रेटरीच्या जर आनी पंचायत स्टाफ आमचे जे डिपार्टमेंट आसा ताज्या बरोबर जर असल्यो जर इन्सिडंट जायत ताज्या फुडें जाल्यार आमी ते कशेंच खपोवन घेवपाचें ना. आनी हांव परत एकदां सरकारा कडेन मागता की जे कोण कल्प्रीट आसा हातर तांचेर चडांतली चड आनी कडकांतली कडक ख्यास्त तांकां जावची. The secretary is wrong and if it is proved that we will all condemn it. We will all condemn the secretary's conduct.
बट अशें न्हू की पयलोच ताका येयलो आनी मारलो दॅट मीन्स दॅट जस्टीस इज नॉट देयर. एक जाता हें जें इन्व्हेस्टिगेशन जावन जे कोणें पळय इन्सिडंट केला म्हणजे जें कितें केलां ताका पनिशमेंट जावपाक तुमचे कडल्यान आमकां फूल सपोर्ट जाय. कित्याक इन्सिडंट हांगा जाला स्टाफ आनी तुमचें कॉपरेशन आमकां जाय एविडन्स दिता तेन्ना. ताका जे कोणें इन्सिडंट गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर असॉल्ट जाला ताका एज पर लॉ पनिशमेंट जावपाक जाय. बापाय पुतान मेळून सचिवाक पडयला म्हणटा तें चुकीचें. भलतेंच पिक्चर लोकां मुखार दवरलां. पुलिसांचेर प्रेशर आसा. कार्यालयांत सीसीटीव्ही आसल्यार सगळें स्पश्ट जातलें म्हूण आरोपी संजय रेलांची बायल उलयली. अगेंस्ट कल फाइल किया गया है कि इन्होंने सेक्रेटरी के ऊपर हाथ उठाया है, ये बिल्कुल गलत था. तो सेक्रेटरी जो मिस्टर सचिन है ये उठ के बच्चे को आगे इन्होंने थप्पड़ मारा. थप्पड़ मारने के बाद ये जो चीज़ है जो आपको दिखाई गई है कि उन्होंने फादर ने और बेटे ने मिलके मारा है, ये सब गलत है. आप वहाँ भी अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उस पर एविडेंस होगा कि किसने पहले फाइटिंग की है स्टार्ट. ये आप प्लीज़ चेक करें. दिल्ली वालों को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, दिल्ली वाले यहाँ आके काम करना चाहते हैं, यहाँ पे फाइटिंग करने के लिए नहीं आए. बिल्कुल यहाँ पे पंचायत का पूरा इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है. वहाँ पे एमएलए भी आए हुए हैं, उन्होंने भी पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है. कोई जस्टिस नहीं मिला. पेडण्या बीडीओ ऑफिसांत मोर्जेच्या सचिवाक बोडोवपी दोगांय बापाय पुताक जामीन मंजूर जाल्या. 5 दीस पेडण्या पुलीस स्टेशनार रिपोर्ट करपाच्या अटीर जामीन मंजूर. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणी. मोर्जे पंचायत सचिवाक दिल्लीकारांनी पेडणे बीडीओ ऑफिसांत मारबडे केली. ऑफिस फोडले. पंचायत सचिवाचो हात खंय फ्रॅक्चर जाला. असल्या प्रकारांनी सरकारी अधिकाऱ्यांचे सुरक्षेच्या प्रश्नचिन्ह उप्रासता म्हूण विरेशाची लक्षवेधी. मुख्यमंत्री म्हणटा दोगांकूय भितर उडयल्यात. खर एक्शन जातली. of the house is drawn to a shocking incident that occurred on Thursday, where Morjim Panchayat Secretary Sachin Davaskar was brutally assaulted at the Pednem BDO office during a hearing on an RTI appeal. The alleged attackers, reportedly from Delhi, not only issued verbal abuse and death threats to the secretary, but also physically assaulted him with the slaps, punches, and even attacked him with the steel bottle. They further vandalized the Pednem BDO office during the assault. This incident raises serious concern about the safety of government officers performing their duties. I urge the government to take strict action against the culprit and clarify that concrete steps are being taken to prevent such violent acts, particularly by outsiders, and to ensure the safety and dignity of the government servants in Goa. Speaker sir, हांगा कालचो हो incident आसा आनी पेडणेचो जो बीडीओच्या ऑफिसान सेक्रेटरीचेर अटॅक केला स्पीकर सर मोर्जेचो. आनी स्पीकर सर अशें सांगपाक प्रयत्न केलो की गार्ड देगा आनी हात फ्रॅक्चर जालो हेजेर एक्शन घेवची. स्पीकर सर ताका ऑलरेडी भितर उडयला एक्शन घेता. ना हे दिल्लीकारांची दादागिरी. शेनवारा रक्षाबंधन. तरेतरेच्यो राखयो बाजारांत दिसतात. भावा खातीर राखयो व्हरूंक पसऱ्यांनी गर्दी. मुख्यमंत्र्याक शाळेच्या भुरग्यांनी राखयो बांदल्यो. संजय स्कुलाच्या खासा भुरग्यां बरोबर समाज कल्याण मंत्री फळदेसायची रक्षाबंधनाची परब. शेनवारा रक्षाबंधन भाव भयणीच्या पवित्र नात्याचो सुवाळो. भाव आपले भयणीची सदाकाळ राखण करतलो म्हूण उतर दिता. भयणूय आपल्या भावाक व्हडा उमेदीन राखी बांदता. सुवाळ्या निमतान कितल्योश्योच वेगवेगळ्यो राखयो बाजारांत दिसल्यो. राखयो दवरलेल्यो आसा सगळ्या तरेच्यो. भुरग्यांच्यो स्पायडरमॅन, बेंटेनाच्यो, सगळे तरेच्यो राखयो, डायमंडाच्यो राखयो आनी बरेच तरेचे आमकां हयसर भुरगीं गिरायक घालता. आनी ती राखी आसा आनी ती लायटी ताका पेट्टा. ताका लागून भुरगीं अशी स्पायडरमॅनाची जायी म्हणटात, बेंटेनाची जायी म्हणटात. सगळे तरेचे तांकां राखयो आमी हयसर आज मेळवल्यो आसा. मुख्यमंत्र्याकूय शाळेच्या भुरग्यांनी राखी बांदल्यो. विधानसभे भायर मुख्यमंत्र्याक राखी बांदपाक भुरग्यांची खेप दिसली.
मजगती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान रक्षाबंधनाचो सुवाळो संजय स्कुलाच्या विद्यार्थ्यां बरोबर मनयलो. विद्यार्थ्यांनी व्हडा उमेदीन मंत्रीक राखी बांदल्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कला आणि कोंकणीचे मोगी घुमट मोगी आणि राजदीप बिल्डर्स राजीव गांधी कला मंदिरा बरोबर मेळून घुमट महासंगम 4.0 सर्त घेता. शाळकरी आणि कॉलेजीच्या भुरग्यांक सर्त उक्ती. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक आणि हेरांचे हजेरेत सर्तीचे उक्तावण जाले. 30 ग्रुप सर्तीत वांटेकार. आज आमी डिजिटल वर्ल्डान जगता आणि डिजिटल वर्ल्डान जगताना येस रावता डिजिटल वर्ल्डान जगताना आमचे कडेन मोटिवेशनलाची इतली ऑपॉर्च्युनिटीज आसा. मोटिवेशनल टॉक, मोटिवेशनल थॉट्स, मोटिवेशनल व्हिडिओ, व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी, तो फेसबुक, ते इंस्टाग्राम, ते यूट्यूब इतलें आसा. तरी सुद्दां एक शंका, तरी सुद्दां एक वायट दिसता म्हणटा ते तरी सुद्दां हॅपिनेस इंडेक्स इन यूथ इज गोईंग डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे. हॅपिनेस इंडेक्स, बाउन्स बॅक फॅक्टर इन देअर करियर कमी पळोवपाक मेळटा. म्हजी चवथ येतला त्या वेळाचेर आमी आमच्या खुटयाळ्याक लायल्ले घुमट भायर काडून म्हजी संस्कृती टिकोवपा खातीर हांगा बसता आनी तें फुडें व्हरपा खातीर जो भुरगो येता ताका खरें म्हळ्यार करता. हें सांस्कृतीक दायज आसा. कलेच्या मळाचेर आमी लता मंगेशकर पळयली, आमी शौनक अभिषेकी पळयलो, आमी रामदास कामत पळयलो, आमी प्रभाकर कारेकर पळयलो. हे सगळे आमचे हांगसरल्या गायनाच्या क्षेत्रांत पळयले. खोस दिसता की क्रीडा आनी कला एका माचयेर बशिल्ली आसा. क्रिडेच्या प्रांगणाचेर कोणाक तरी स्वप्न दिसता रोहन देसाय आमकां फाल्यां थंय खंय तरी रणजी पासून खंय तरी फुडें व्हरतलो, ना जाल्यार खंय तरी बारीक बारीक खंय तरी वय काडटलो. आनी कलेच्या क्षेत्रांत हे पळय संकेत बिंकेत हे बुलेटिनींतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. पापा आ रहे ये. वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. पंचामृत है ना. ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक. पापा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत.